गोयच्या नाट्य कलाकारांनी एकठांय येवन स्वतंत्र रंगभूमी घडोवची अशी सुचोवणी मुंबईचो ज्येष्ठ रंगकर्मी अशोक सम्मेळन केल्या। कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ले गोमंत रंगभूमी दीस कार्यावळीन तो उलयतालो। कला अकादमीची फुडले 25 वर्सांची येवजण तयार करतले अशें अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान ह्या वेळार उलोवन दाखयलें। गोमंतकांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन तुमची स्वतःची स्वतंत्र रंगभूमी उभी करा असा मोठा नाटककार तुमच्याकडे बसलेला आहे। तेवढंच नव्हे तर त्यांच्याकडे आज अध्यक्षपद असल्यामुळे ह्याचा तुम्हाला सगळ्यांना फायदा घेता येईल। तर तो तुम्ही जर सगळे एकत्र येऊन घेतला नाही तर ते तरी काय देणार। कला अकादमीच्या 25 वर्षांचं एक धोरण आम्ही तयार करतो आहोत आणि या धोरणामध्ये पहिलं टार्गेट म्हणजे शाळांमधले विद्यार्थी आणि कॉलेजमधले विद्यार्थी हे पहिले टार्गेट म्हणून आम्ही टार्गेट ग्रुप म्हणून ठेवणार आहोत की नाटक असो, लोककला असो, संगीत असो, हे सगळं पहिल्यांदा त्यांच्यापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न हा कला अकादमीच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग राहणार आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस दक्षिण गोंयांतूय लोकसभेचे वावराक लागल्या। लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिणेंतल्यान युरी आलेमावाचे नाव सुचोवपाचे आसात। पक्ष श्रेष्ठींक युरीचे नाव धाडटले अशें जुजे फिलिपान उलोवन दाखयला। राष्ट्रवादी काँग्रेसीनूय सध्या वांगडी नोंद करपाची मोहीम सुरू केल्या। मोपा विमानतळा खातीर जमीन गेल्ल्या लोकांक सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची। दाबोळे विमानतळ चालू दवरचो अशेंय राष्ट्रवादीन मागला। I can put a proposal to Sharadji and put a demand saying that in South Goa we can put Mr. Yuri. In case North Goa I can't say about anything. Actually, the coalition alliance will be decided by our High Command, by Sharadji Shah and Sonia Gandhi. And we will definitely go according to that. Are you all keen on the alliance? So? Yeah, of course we are very much keen in an alliance. On MOPA, we are of the opinion that MOPA should evolve. Evolution of any development cannot be stopped by anyone. It's the NCP's demand that these people should be compensated and compensated for at least 20 years at a regular installment of about 10,000 rupees per month and give one job to the member of this family. Thirdly, as far as Mopa Airport is concerned, the government should, apart from land, should not spend a single pie. And fourthly, there should be a very clear clause in the PPP or whatever the project is that Daboli will continue and they will have no right to strike down Daboli. तळागाळान खेळांचो प्रसार करपाची मोख दवरून क्रीडा प्रबोधिनी सध्या जिमनॅस्टिक्स आणि हेर खेळांच्या मळार वावुरता। क्रीडा प्रबोधिनीचो अध्यक्ष अवधूत परिकरान प्रुडंटाक येवजण उलोवन दाखयली। पुराय गोंयकारांमदी जिमनॅस्टिक्साचे वारे तयार करपाची तांची मोख आसा। पालकांनी आपल्या भुरग्यांक उर्बा दिवची असो उलो ताणें मारला। वेगवेगळ्या खेळांचे खासा करून जिमनॅस्टिक्सांचे प्रशिक्षण तळागाळांतल्या भुरग्यांमेरेन पावचें म्हूण क्रीडा प्रबोधिनीन हें पावल मारलां अशें संस्थेचो अध्यक्ष अवधूत परिकार म्हणटा। आयज एसोसिएशन्स आसात, क्लब्स आसात प्रायवेटली, पण सर्वसाधारण त्या लोकांक ताचो एप्रोच एक लिमिटेड भुरग्यांकूच मेळटा। ह्या खातीर आमी असो एक विचार केलो की सर्वसाधारण मनशाक सुद्दां एक कोचिंग तर आमी दिवंक शकले काही हातूंतल्यान खेळांतल्यान, तर ते एक सबंद गोंयभर ताचो स्प्रेडींग जातलें। पालकांनी भुरग्यांच्या विकासा खातीर खेळाकूय म्हत्व दिवचें असो उलो परिकारान मारला। पयलें सेंटर ज्या जाग्यार आमी हांगा बसल्या विद्या प्रबोधिनी तें एक पयलें सेंटर आमचें, दुसरें सेंटर आमचें KB हेडगेवारान चलता आनी तिसरें सेंटर आमचें म्हापशा सारस्वत विद्यालयात। आयजूय पालकांच्या वटेंतल्यान भुरग्यांक खेळपाक घालपाचो नेगेटीव एप्रोच आसा। खंय तरी खेळत जाल्यार आपलो भुरगो मार्क बरे घेवचो ना अशें पालकांक दिसल्यामुळे हांव तुमच्या प्रुडंट मिडिया वटेंतल्यान एकूच लोकांक पालकांक एक हें करूंक सोदता, अपील करूंक सोदता की तुमी अशा कोचिंगांक भुरग्यांक घाला आनी तातूंतल्यानूच भुरगो व्हडलो जातलो। खंयच्या खेळाचो दर्जो वाडटलो जाल्यार ताच्या खातीर साधन सुविधा म्हत्वाची। क्रीडा प्रबोधिनीन हे विशीं येवजण आंखल्या। पयली गजाल सगळ्यांक गरज आसा म्हणजे हांगा कोच थोडेशे निर्माण करप, त्यामुळे ह्या भुरग्यांक मासिवली आमी जिमनॅस्टीक करूंक शकतले। सो ते कोच पयले डेव्हलप करपाचें आमी पयलें काम हांगा करतले। इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या दृश्टीन जशे जशे कोच आमकां चड मेळटले तशें तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑटोमॅटीक वाडटलें। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेर्स हाज्या मार्फत एक पी टिचरांक आमी एक ट्रेनिंग दिली, ताज्या खातीर
पुण्याचे एक एक्सपर्ट कोच ऑफ जिमनॅस्टीक हांगा येवन तांकां 2 दीस ट्रेनिंग दिवन गेले. हेतू इतलोच की हो जिमनॅस्टीक आसा तो खंय तरी गोंयभर स्प्रेड जावपाक जाय. परवरीच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.